तर देवाचे उतर नियाडून देवाचे उतरा पोरमणे चलूंक आमकां कृपा मागुया आनी निमाणे स्वातेर देवाची येवजण आमच्या जिवितान आमी वेव्हारांत घालुया. मोगाल भाव भयणीनो, अवघड परिस्थितींनी सांत फ्रांसीस शावेर फाटी सरूंक ना जेन्ना ताका देवान आपयलो तेन्ना ताणें हें आपोवणें स्विकारलें आनी संवसाराचे शिमे पर्यंत तो गेलो देवाचो वावर करूंक, देवाचें उतर दुसऱ्यांक शिपडावंक. आयज आमकां विचारुया, आमी जंय आसाव थंयसर आमच्या सरभोंवती आसतल्या लोकांक आमी आमच्या जिविता वरवीं देख जातात काय? आमच्या जिविता वरवीं आमी देवाच्या उतराचे बी दुसऱ्याच्या काळजांनी ओपूंक पावतात काय? आमी अशें करूं ह्या मिसान देवा लागीं कोतकोत्यान मागुया आनी हेंच करूंक पयले स्वातेर आमी आमची काळजां तयार करुया, देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. तिसरे स्वातेर मोगान आनी एकवटान आमी एकामेका सोबे बोगसणे आनी मोग शिपडावया आनी चवथे स्वातेर आमी आमच्या जिवितान दर दिसा देवाची खुशी करूंक वावरुया.